न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम ऑडिटान येवकार। आयज दीसभर गोंयांत कितें घडलें आणि आमच्या सब एडिटरांनी कितें आयज न्यूज केल्या ताचो आढावो आमी घेवया। सगळ्यात पयली या ऐश्वर्या कडेन। आयची जी बातमी आहा ती म्हणजे अशी की तुमकां आतां खबरच आसा फाटल्या दिसांनी गोंयांत एक जे स्कॅम आसलो जो एक नवे प्रकरणां आहा ते उक्ताडार येताले। पयलीं म्हणजे जॉब स्कॅम मागीर बँक फ्रॉड आनी आतां एक जो प्रकरण जे उक्ताडार येयला ते म्हणजे जे तालावाचे पयशे आहा पळय ते एका म्हणजे दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर वयल्याच एका बायलेन म्हणजे एक कर्मचारी पुलीस तिणेनूच ते फारायलेले आसा। आनी तिणेन स्वता फारायले आसा। जेन्ना हेजो तपास केलो तेन्ना तिणें मान्य करूंक ना, बट उपरांत जेन्ना प्रूफ मेळ्ळो तेन्ना तिणें स्वता मान्य केल्या की तिणेंच पयशे काडलेले आसा। आनी ही जी बातमी तुमी सेंट विमला बुलेटिनाक पळयात। येरादारी पुलीस जेन्ना तालावां मारता तेन्ना त्या तालावांचो जी रक्कम आशिल्ली ती दिवचल येरादारी पुलिशेन एका बायल पुलीस कॉन्स्टेबलान तिची अफरातफर केली अशी बातमी आसा। ती बातमी तुमी पळोवपाक शकतले गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान। फुडें या उत्तेजा कडेन। उत्तेजान खंयची बातमी केला ताका विचारया। सांत चलयेचे लैंगीक अत्याचार करपी प्रकरणात आयज कोंकण रेल्वे पुलिसांनी माडेल थिवेच्या पॉल फॉन्सेकाक अटक केली। हो दुबावीत आरोपी आसा तो सांत भुरग्यांक अशो गिफ्ट्स आनी गाडयेन फिरपाक वयता असले हायस दाखोवन तांचे लैंगीक अत्याचार करतालो। बायलांचो एक कोडये संस्थे कडेन तांच्यांनी संबंदीत कागाळ केल्या उपरांत ही बाब जी उक्ताडार आयली आनी उपरांत कोंकण रेल्वे पुलिशेन ताका अटक करून कोलवाळे पुलिसाच्या सुवाधीन केल्लो आसा। आनी दुसरी जी बातमी म्हळ्यार कोलवाळ बंदखणीत तंबाखूजन्य पदार्थाची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात वयल्यान बंदखणीचे जेलर कृष्णा उसगांवकर आनी IRB पुलीस सहाय्यक उपनिरीक्षक सूरज तोरसकाराक निलंबीत केला। तशेंच हांच्या वांगडा आनी एक हवालदार आनी एक पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय निलंबीत केलेलो आसा। ही एक बातमी जाली। आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार एक स्पेशल स्टोरी आहा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेचो आतां मेरेन 84 जाणांनी लाव घेतिल्लो आसा। ही स्पेशल स्टोरी आसा ती तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवची। फाटीं सुलेमान हें प्रकरण जाल्या उपरांत सरकार अशें उलोवपाक लागिल्लो की कैदी आनी पुलिसांचो जो संबंद आसा तो चड गहन जावपाक दिवचें ना। आनी हें प्रकरण ताजें आसतनाच आतां परतून एकदां पुलिशेन तंबाखूजन्य हे पदार्थ पावपाचें प्रकरण मुखार आयिल्लें आसा। ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली। त्याच बरोबर जे लैंगीक अत्याचार प्रकरणांत माडेल हांगासर कोंकण रेल्वे पुलिशेन एकल्याक अटक केली। तो खंय चेडवांक भूल म्हणजे ल्हान पिरायेची जी चेडवां आसा तांकां भोंवपाक व्हरता, खावपाक दिता अशें म्हणून तांकां भूल पाडून तो तेंचेर लैंगीक अत्याचार करतालो हें एक प्रकरण मुखार आयिल्लें आसा। फुडें या आमी ऐश्वर्या कडेन। कोलवा दर्यादेगेर आशिल्ल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकीच अवतिकाय जाल्ली आसा। ह्या पार्कात आशिल्ली खेळाची वस्तू ज्यो सामाना आसा ती मोडून पडलेली आसा। ताका लागून ह्या चिल्ड्रन पार्कान खेळपाक येवपी भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। देखून पर्यटन खात्यान ह्या पार्काच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष केलां अशें थळावो समाज वावुरपी सायमन रॉड्रिगीज हाचें म्हणणें आसा। तशेंच आनी एक बातमी म्हळ्यार अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसीन सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणा आड पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आयज निशेध केलो। देखून ह्यो दोनूय बातमी तुमकां 7 वरांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो।
तर ऐश्वर्यान अश्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो. तेच बरोबर कुंभमेळ्याक वचपा खातीर जी ट्रेन सरकारान गोंय सरकारान दवरिल्ली आसा त्यो म्हटल्यार एक फाल्यां सुट्टली 6 तारखेक, दुसरी 13 तारखेक आनी मागीर तिसरी आनी एक ट्रेन आसा ती शिवरात्रेच्या पयलीं सुट्टली. अश्यो 3 ट्रेनी गोंयच्यान वचपाच्यो आसा. जे कोण भावीक हांगासरल्यान वचपाचे आसा तांकां सरकारान आव्हान केलां की तुमची तब्येत जर ठीक ठाक आसा जाल्यार तुमी थंय वचोंक शकता. त्याच बरोबर तुमकां फक्त रेल्वेचो प्रवास तातूंत करपाक मेळटलो. थंय गेल्या उपरांत जो कितें तुमचो खर्च आसा तो तुमकां स्वखर्चान करचो पडटलो. हांगासरल्यान थंय वचपाक 2 दीस लागतले. थंय तुमकां 24 वर्सां तुमच्या स्वखर्चाचेर तुमकां घालोवची पडटली. परतून जी ट्रेन आसा जी आयज 6 तारखेक फाल्यां 6 तारखेक सुट्टली ती 10 तारखेक रिटर्न येतली थंयच्यान. सो ही सगळी तयारी तुमची जर तयारी आसा जाल्यार तुमी थंय वचपाक शकता आनी हो कुंभमेळ्याचो लाव तुमी घेवपाक शकता. अश्योच सगळ्यो आयच्यो गोमंतक आमच्यो ज्यो बातम्यो आसा आमच्या सब एडिटरान सांगल्यो आनी ज्यो कितें बातम्यो फुडें येवपाच्यो आसा ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमी पळया आमच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत. कॅमेरामॅन यश बरोबर गौरीश परो वावणकर. न्यूज रूम बुलेटिनांक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.